बरोबर आसात बाय प्रतिमा कुटिनो, वायस प्रेसिडेंट गोवा, बाब सलमान, बाब सलतात आणि हांव संदेश केलेकर. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. ह्या दिसांनी गोंयांत जो विशय प्रत्येक नागरिकाच्या, प्रत्येक जो सिटीजन आसा ताचे तकलेन जो विशय आसा तो म्हणजे म्हादई. ह्या म्हादईचो विशय खरे तर सरकारान ज्या भशेन मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लो त्या भशेन व्हरू ना, म्हणून खंय तरी आज सामान्य लोक जो आसा, कॉमन मनीस आसा, तातूंत NGOज आहेत जावं बाकीची एसोसिएशन जी आसा ती आज भायर सरल्यात आनी सरकाराक जागे करपाचें काम करीत आसात. काल असोच एक ल्हानसो इव्हेंट सेव्ह गोवा, सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा हांच्या माध्यमांतल्यान जालो. काल एक मोर्चा आमचे जे WRD डिपार्टमेंट आसा ताच्या चीफ इंजिनियर जो आसा प्रमोद बदबदानी हाच्या ऑफिसाचेर सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा मुवमेंटान व्हेलो. आनी त्या प्रोटेस्टा दरम्यान आमकां इतलें लक्षांत आयलें की सरकार म्हादई बद्दल कितले सिरियस आसा. कारण जी उत्तरां, जी आन्सर्स काल आमकां मेळ्ळी, जे एज्युकेटर्स आशिल्ले तांकां मेळ्ळी, that showed that government आमचे जे आसा गोवा गव्हर्नमेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट म्हादई. आमच्या गोंय सरकारान म्हादई खरे तर विकला म्हणपाची पाळी आमचेर काल आयली. एक चीफ इंजिनियर जाका ऑलमोस्ट 4 एक्सटेन्शन दिल्ले आसा आनी नोट करपासारकी गजाल की हो चीफ इंजिनियर जो आसा प्रमोद बदानी, he doesn't belong to Goa, he is not a native of Goa. खंय तरी अशा पोस्टाचेर जंय दोन स्टेटी मदीं कॉन्फ्लिक्ट आसा त्या इशू डील करपा खातीर जो मनीस अपॉइंट करता तो मनीस खंय तरी इंडिपेंडंट आसपाक जाय. हो जो मनीस आसा तो इंडिपेंडंट ना, ताचो खंय तरी इंटरेस्ट ताच्या नेटिव्ह स्टेटी कडेन आसपाकच आसतलो, हातून कोणाकच दुबाव आसचो ना. पण आमच्या सरकाराक, आमच्या सीएमाक तो दुबाव कित्याक ना हाजेर आमकां डावट घेवचो पडटा. प्रमोद बदानी कडेन जेन्ना एज्युकेटर्स उलयताले आनी खुबशे प्रश्न केले, त्या प्रश्नाची उत्तरां ताचे कडेन नाशिल्लीं. मॉनिटरी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्टाक सबमीट जावपाक जाय आशिल्लो ताच्या बद्दल जेन्ना विचारलें ती कॉपी मागली. ताणें सांगलें की सील्ड रिपोर्ट दिल्लो आसा त्यामुळे ती कॉपी आपूण दिवपाक शकना. पण एज्युकेटर्सांची ती फकाणां केल्ली जी आशिल्ली ती केन्ना कळ्ळी, जेन्ना तेन्ना एक रिटन लेटर ताणें आमचो जो आमदार बाबू सिल्वा आशिल्लो ताच्या हातीन दिलें. तातूंत ताणें म्हणलें की हो रिपोर्ट जो आसा तो सप्टेंबर 2021 सुप्रीम कोर्टाक सबमीट केल्लो. सुप्रीम कोर्टाक जो सील्ड रिपोर्ट सप्टेंबर 2021 सबमीट केल्लो तो जर आज सरकारान दिवपाक शकना आनी गोंयकारांक दिवपाक शकना, बाकीच्या सगळ्या स्टेटीन जो रिपोर्ट सबमीट केला तो रिपोर्ट तांच्या सायटीचेर अपलोड केल्लो आसा, फक्त गोंय गव्हर्नमेंटाचो ना. कितें आसा त्या रिपोर्टान हें जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की सील्ड रिपोर्ट त्यामुळे आपूण तुमकां कांय सांगपाक शकना. आमकां खरें तर डावट आशिल्लो की ताणें रिपोर्टूच सबमीट करूना, पण ताणें काल रिटन लेटर दिला, ताचें व्हेरिफिकेशन जावपाचें आसा. हे सगळें पळयतकीर अशें लक्षांत येता की प्रमोद बदानी आनी प्रमोद सावंत हाचे खंय तरी मिलाप जाला. खंय तरी ह्या दोगांनी संगनमत करून, खंय तरी कॉन्स्पिरसी करून कर्नाटकाचो इंटरेस्ट सांबाळपा खातीर हे सगळें केल्लें आसा. आज कर्नाटकात जे उदक ऑलमोस्ट डायवर्ट जालें, कर्नाटकाच्या बॉर्डरिंग विलेजीसाकय ताजो इफेक्ट पडटा. गोंयाचेर जो इफेक्ट पडटलो तो मुखार आसात, पण ताच्या बरोबर बॉर्डरिंग विलेजीस ज्यो कर्नाटकाच्यो आसा तांचेरय इफेक्ट पडटा. पण हो इफेक्ट सगळो निग्लेक्ट करून आज ज्या भशेन केस सुप्रीम कोर्टान डिफेंड करपाक जाय आशिल्ली ते आमचे सरकार करना. हे एंटायर पिक्चर काल क्लियर जालें. सगळ्यात पयलीं आमी आमच्या गोंय सरकारा कडेन मागता, बा प्रमोद सावंता कडेन मागता, जरी ताचे ओरिजीन सुद्धा गोंयांत ना अशें अफवा सगळ्याक पसरता, तरी आमकां एज अ सीएम आमचो तुजेर विश्वास आसा आनी आमी म्हणटात की जर गोंयचो इंटरेस्ट तुका सांबाळपाक जाय, ऑल दोज ऑफिसर्स हू आर डिलिंग विथ म्हादई इश्यू, जितले लोक म्हादई इश्यू डील करता, दे एन्श्योर दॅट दे आर ऑफ गोवन ओरिजीन, गोंयकार, गोंयांत जल्मल्लो आसा हे तुवें एन्श्योर करचें. अशें कोणाकूच थंय
त्या पोझिशनार बसोवचें न्ही जाचो ड्युअल इंटरेस्ट आसपाक शकता बिकॉज ऑफ हीज ओरिजीन ऑर बिकॉज ऑफ हीज बर्थ इन दॅट पर्टिक्युलर स्टेट। आमकां खंयच्याच स्टेटी बद्दल दुस्वास ना, पण आमी मागतात की जो ऑफिसर अशा पोस्टांनी अपॉइंट करता तो गोंयकार आसचो, सो दॅट ताणें गोंयचो इंटरेस्ट सांबाळचो। दुसरी गजाल, सीएम जो आसा कर्नाटकाचो तो सहसा उठता आणि छाती फुलोवन सांगता की आय विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड टू गेट म्हादय टू कर्नाटका। अशें कोण केन्ना म्हणपाक शकता? आणि अशा सिच्युएशनान जेन्ना आमचो गोंयचो सीएम थंय वचून पॉलिटिकल मिटिंग्स करता आणि कर्नाटकाचो सीएम उठून म्हणटा की आय विल गो टू एनी एक्सटेंट, जो पर्यंत आमच्या सीएमाचो ताका फुल फ्लॅज सपोर्ट ना ह्या बाबतीत आणि गोंयचो इंटरेस्ट मारून जेन्ना तो ताका सपोर्ट करना तो पर्यंत खंयच्याच सीएमाक ती कापस्ताद जावची ना जी भोवमयन केल्ली आसा। हांव मागता ज्या भशेन आमचो सीएम थंय वचून पॉलिटिकल सभा करता, पॉलिटिकली गोंयचो इंटरेस्ट सोडून पॉलिटिकल इंटरेस्ट सांबाळपा खातीर ज्यो एक्शन्स करता, हांव मागता ताणें हाडचे भोवमय। लेट द सीएम ऑफ कर्नाटका कम टू गोवा अँड हॅव अ मिटिंग, मागीर ताका आमी शिकयता की गोंयकार कितें ते। जर तांच्या नॅशनल जो आमचो होम मिनिस्टर आसा तांच्या पार्टीचो जो हेड आसा, अध्यक्ष आसा बीजेपीचो, तांकां जर दिसता गोंयकार खरेंच न्हिदिल्लो आसा न्ही, आमी एकूच मागता लेट बोम्मय कम टू गोवा अँड हॅव अ मिटिंग। गोंयकारपणाचे खरे हे त्या दिसा आमी तांकां दाखयतले, गोंयकार कितें हे त्या दिसा ताका कळोन येतले। कम टू गोवा अँड give the same statement what they have given in Karnataka. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा। आतांच संदेशान तुमकां ब्रीफली सांगिल्लें आसा why we have come here and on what issue we are taking the TC. Well, ताजे माचेर ब्रीफली हांवूय सांगूंक सोदता की काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आमी पोरवोरी जे इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा आणि ताजो जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी, चीफ इंजिनियर हू इज प्रमोद बदामी, ताका सेव म्हादय सेव गोवा हाजे आमचे सोशल एक्टिविस्ट तशेंच आमचे NGO सगळे लोक आमी जे आशिल्ले गोंयचे जे म्हादयचे मोगान आसा, म्हादय सेव करपाक सोदता, म्हादयचो सेफगार्ड करपाक सोदता इंट्रस्ट, ते सगळे वी हेडेड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिपार्टमेंट बदामी and we just try to question him. We just wanted the monetary report. The monetary report जो आसता, जो करपा आसता, डायवर्जन जाला वो डायवर्जन जावना, तो रिपोर्ट मागपा खातीर आमी सगळे मुखार गेले। आमचे बरोबर आशिल्लो आमचो आम आदमी पार्टीचो एकलोच आमदार, आणि थंय रिवील जालें जेन्ना बदामी जो चीफ इंजिनियर आसा, he went bonkers, he didn't know what he was talking. तो हासतालो मध्येच, तुम्ही पळयलां आसतलें, मीडिया वॉज लायव्ह। आणि वर्स्ट पार्ट म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार ते जे आमी रिसोर्स डिपार्टमेंटात गेले तेन्ना आमी बदामीक विचारता तेन्ना he didn't have answers. He said only one thing. We asked him where is the monetary report. The monetary report which is needed, we want to see because it has to be accessible to the people, to the Goans. We also want to know what is there in the report and what report you all have given on behalf of Goa. Because report not only from Goa in 2021, 2021 September, if I am not mistaken, the competent court had told them, we all make the monetary report and submit it to the court. So तितूंत कोण आसता? There are legal experts, legal team and people who are appointed there. When we questioned the chief engineer yesterday, he told us there was somebody called M.K. Prasad from, if I am not mistaken, from Kerala. M.K. Prasad from Kerala was been appointed to do a report, monetary report on Goa. So आम्ही ताका सांगले की कर्नाटकान आपले सायटीचेर घातिल्ले आसा, महाराष्ट्रान मॉनिटरी रिपोर्ट कितें आसा तो ट्रान्सपरन्सी दाखयल्लो आसा सायटीर, then why गोवाचो मॉनिटरी रिपोर्ट is not shown and he had no answers.
when we demanded that we want to see the report, he goes one step ahead and he tells us it is sealed, concealed and sent to court. Now you all tell me, 10 वर्सां जाली आमकां काणी सांगता महादेजी, ते म्हणटात सबज्युडिस कोर्टात आसा, कोर्ट लढाई करता. 2021 तो रिपोर्ट दिल्लो आसा, खरेंच डायव्हर्जन जाता, कर्नाटकात केला, कर्नाटका म्हणटा डायव्हर्जन करूं नाशिल्लें, गोंय म्हणटा केला म्हूण रिपोर्ट दी म्हणून. रिपोर्ट तुमी एसेसिबल करूना. दुसरे म्हणटा ते हांव आमच्या टिमा बरोबर आमी गेल्ली राजन केरकार, जो आपलो सगळो काम धंदो सोडून ह्या म्हादेक लागून झगडटा, त्या मनशाक आमकां व्हरून कालसा बांडुरा सगळे दाखयले पॉयंट्स. आनी ते दिसा वी इवन सो डायव्हर्जन जाला केला करपा लागल्या कर्नाटकानात. नाव डोंट टेल मी, नाव दिस रिपोर्ट हॅज गॉट ओनली थिंग्स वॉट आर रिटन टील 2021 सप्टेंबर. बट बियॉन्ड दॅट आफ्टर दॅट तिने कितें केला डायव्हर्जन, कितें काम तांचे कंटिन्यू जालां तें कांय रिपोर्टाचेर ना. सो वी फील दॅट दिस थिंग्स शूड बी देर. बट ही इज टेलिंग अस 2021 रिपोर्ट केल्लो कन्सील करून ऑलरेडी धाडिल्लो आसा म्हणून. आनी दॅट इज नथिंग. मोस्ट शॉकिंग इज दॅट ही इज टेलिंग, हांवें ताका विचारलें सीएमाक खबर ना काय म्हणटा सीएमाक तुका हो रिपोर्ट खबर ना, इट इज कन्सिल्ड म्हणटा. आतां एम के प्रसाद हू इज अ केरलायट, वॉट ही नोज अबाउट वॉट इज गोइंग इन गोवा? विल ही हॅव दॅट इंटरेस्ट? विल ही हॅव दॅट हार्ट टू सपोर्ट ऑर पुट? और दुसरो म्हणटा तो बदामी जो आसा, जो चीफ इंजिनियर म्हणून मुखे बशिल्लो आसा रिसर्च डिपार्टमेंटान, काल आमी गेल्ली थंय. डज ही हॅज हार्ट? ही हिमसेल्फ इज अ कन्नडी. I asked him nicely, sir, are you a Goan? तो म्हणलो ना, I am प्रमोद बदामी. I म्हणले खंयचो सर तो? I am from कर्नाटका. कर्नाटका म्हादेक डायवर्ट जावपा जाय म्हणून हे झगडपाल्ल्या कर्नाटकाचो सीएम आनी कन्नडीज, आनी तितून तुमी बसयला चीफ इंजिनियर कोण कन्नडी. सो हाव वील हॅव दॅट इंटरेस्ट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कसो आसतलो? काळजाक मोग आसपाक जाय. सो वाय नॉट अ गोवन मेड टू सीट ऑन दॅट चेअर? वन स्टेप अहेड आय गो. अरे ते खंय हो जो आसा बदामी म्हणटात तो प्रमोद बदामी, जो चीफ इंजिनियर म्हणून बशिल्लो आसा गोंयांत, रिसर्च डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर म्हणून. तुमी म्हाका एक सांगात, आमच्या प्रमोद सावंताक हांव क्वेश्चन करूंक सोदता. प्रमोद सावंत आमचे गोंयकार ना त्या पोजिशनाक, ताजे टर्म कवर जावन जाले मरे कितलो टायम? 1 न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, चौथी खेप तुमी त्या प्रमोद बदामीक तुमी एक्सटेंशन दिल्ले आसा. सो व्हॉट इज दीस गोइंग ऑन? बदामीक 4 फाटी एक्सटेंशन दिला म्हणल्यार तुमी हांगा सिद्ध करतात, तुमी दाखयतात that you are incompetent. You are incompetent as CM. Are there no other officers in line? Are there no learned engineers in line? खंयच्याय ऑफिसार खंय वचूं, खंयच्याय हितून ताचो ऑर्गनायझेशन जावं पॉलिटिकल पार्टी तुमी खंय पळयात, सीएम आसल्या डेप्युटी सीएम आसता, मागीर मिनिस्टर्स लायनीन आसतात. सीएम गेलो तो बरो ना जालो, ताचो टर्म वचून करप्शन जालें, सो डेप्युटी काडून सीएम म्हणून बसयता तो समज. बट यू आर शोइंग दॅट रिसर्च डिपार्टमेंट इज नॉट हॅविंग एनीबडी. इट इज नॉट दॅट गोंयकार नात फॉर द पोस्ट. It is not that there are no other competent officers in the line to take over, but it is because म्हाका दिसता आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या प्रमोद बदामीक तुमी दवरिल्ले आसा कित्याक ते खतखते तुमचे जे गोलमाल आसा, तुजो घोटाळा आसा तो मुखार व्हरपाक. आनी म्हाका दिसता ह्या बदामीक पर्सनली थंय दवरिल्ले आसा. सो कर्नाटकाचो ताका इंट्रस्ट आसा, कर्नाटकाक सपोर्ट करपाक आनी गोंयचो इंट्रस्टाक न्ही. आमी डिमांड करतात ह्या म्हाज्या वयल्यान हांव सांगता, हे प्रेसा कडल्यान हांव सांगूंक सोदता, सीएम प्रमोद सावंत ते दुसरो प्रमोद बदामी आसा ताका तूं काड आनी खंयच्याय बरे ऑफिसराक हाड आनी थंय बसय म्हणून. दुसरे म्हणटा ते सांगपाचें म्हणल्यार जशें हांवें सांगलां नाल्यार पार्शियलिटी जातली, ट्रान्सपरन्सी आसपाना. तो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट मॉनिटरी रिपोर्ट शूड बी आउट. इनफॅक्ट आय फील you should take time from the court and say that we need to draft a new report, because that report is only till 21 September. ताज्या मुखार कितें जाल्लें आसा तें रिकॉर्डिंग जावन दी, लायव्ह रिकॉर्डिंग जावन दी, रिपोर्ट रेडी जावन दी, खरें आयज कितें चल्लां तें. आनी हेका म्हणटात ते कोण तो सीएम प्रमोद सावंताक देखून म्हाका दिसता आयज ताका गोंयचो इंट्रस्ट ना. ही इज फॉरगेटिंग दॅट ही इज सिटींग ऑन द चेअर एज अ गोवा चीफ मिनिस्टर. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तूं आसा, तू एक गोंयचे लोकांचो आनी गोंयचो इंट्रस्ट पळोवपाक जाय. तूच तो म्हणटालो म्हादेय म्हजी आवय आनी खंयच्याच परिस्थितींत हांव ती विकपाक दिवपाना.
तुवें आयज सारकेच तिचे फाटी सुरी तोपला, तुवें तिका विकला, तुवें बिट्रे केला. तू जाल्लो आसा आयज स्टार कॅम्पेनर ऑफ कर्नाटका बीजेपी इलेक्शन्स, पूण हांगा तू जाल्लो आसा स्टार कॅम्पेनर फॉर बिट्रेईंग गोवा एंड गोवन्स एंड म्हादई. तो बोमाय म्हणटा तो सीएम सांगता, हड्डे छाती फुलोवन सांगता तो सगळ्या ते प्रचाराक मिटिंगाक आसता त्या खेपे सांगता तो की आपूण आय विल नॉट रेस्ट टील म्हादई इज डायवर्टेड टू कर्नाटका. And he is telling and boasting about Amit Shah and Narendra Modi. He is telling that because of their blessings and taking the confidence of Goa government, CM Pramod, अरे CM Pramod तू निषेध करपाचो, तू गोंयांत रावन तू निषेध करपाचो आनी तू ते कर्नाटका सांगपाचो आनी बीजेपी तुझे नरेंद्र मोदीक आनी अमित शाहक एक मेसेज धाडपाक जाय आशिल्ली तुवें, a strong and loud message that you are not coming to campaign in Karnataka and you condemn that म्हणून, and that you will not be there to support or campaign in Karnataka. तुका गोंयचो मोग चड आसपाक जाय आशिल्लो, पूण तुवें फर्स्ट तू मुख्यमंत्री जो आसा गोंयांत तुवें दाखोवन दिला की तुका पक्ष, तुका पोझिशन, तुजी खुर्ची चड इम्पॉर्टंट न्ही ती म्हादई आनी न्ही ते गोंयकार म्हणून. तुका गोंयचे पिळगेचे, गोंयचे पशु पक्षाचे, गोंयच्या जनावरांचे, गोंयचे इकोसिस्टमाचे, गोंयच्या न्हंयेचे, गोंयचे कांयच पडून वचूं ना तुका. तुका फक्त पडून गेला ते मुख्यमंत्रीचे कदेल आनी ते पोझिशन. तू खरें तुज्या काळजान मोग आशिल्लो गोंयचो, तुजे समज खरेंच छातीत ते काळीज आसा ते धडकताले समज गोंय खातीर, जाल्यार तूं वचपाचो, तूं वचून ते निषेध करपाचो, इन्सल्ट करपाचो आनी तांकां सांगपाचो that this is my message. तू सांगता एक करता भलतेच. तूच म्हणटा तुजी आवय, तू आयज गोंयकारांक तू एक्सपोज जाल्लो आसा. तुज्या माचयेर रावन सांगपाक जाय आशिल्लें that I am condemning, I am not here and I will not let my म्हादई go here म्हणून. आनी ते सांगतात की ते फार्मर्सांक म्हणून. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा गोंयकार सुसेगाद आसतले पिशेनी, हे फक्त फायदो. काल जे डायनाबाय आसा, जो अभिजीत आसा, तांकां कांयच इंट्रस्ट ना, ते कांय पॉलिटिशियन्स न्ही, तांकां कांय सेल्फ इंट्रस्ट ना, ते गोंय खातीर झगडटात. डायनाबाय had come with a detailed report and even Bab Abhijit, and they told that if this what is diverted is not in the interest of farmers, पिवपाक कर्नाटका उदक नाका, कर्नाटकाकडे खूब न्हंय आसा, जायते रिवर्स आसा. This is done only to help Adanis, the coal आणि ट्रान्सपोर्टेशन. हांगा कोल देखून लोक थंय मोरमोगा आनी वास्को मरपा लागल्या, कोल वचून कॅन्सर जावन कसले कसले दुयेंसां जावन सिनियर सिटीजन मरपा लागल्या. कोल ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाक हे सीएमा कडेन जायना, कित्याक तांकां कमिशन मेळटा म्हणून. हे कोल आनी स्टील प्लांटा खातीर हे डायवर्जन करपा लागल्या. हांव सीएमाक इतलें सांगपाक सोदतां, जो हांवें रिपोर्ट केला तो MK प्रसाद म्हणटा तो केरलाय, आनी जो हांगा रिसोर्स डिपार्टमेंटाक बशिल्लो आसा चीफ इंजिनियर, जाचो टर्म कवर जाल्लो आसा, ताका एक्सटेंशन दिवपाक लागल्या, तोय एक तो कर्नाटकाचो. आर तूं गोंयकाराक आनी बसय, ताका काडपाक जाय. ही शूड बी रिप्लेस. आर डिमांड इज दॅट चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी should be immediately replaced and a competent Goan officer should be made to sit there, who will be there and who will be transparent enough to see the interest of Goa and Goans. That's it. Thank you. आनी एक गोष्ट आशिल्ली सांगपाची की तुम्ही पयला आसतले, पयर आमी आशिल्ली बाब राजन गादे जो आसा ताणें स्टार्ट केल्ली आसा एक मुवमेंट आनी 20 सुमार पंचायतींनी लेटर्स दिल्ले आसा टायगर रिझर्व. आमी टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय करचे म्हणून. टायगर रिझर्व नोटिफाय कित्याक करचे खातीर, टायगर समज रिझर्व केले जाल्यार एक उदकाचो थेंब देखून जो आसा तो डायवर्ट जावपा ना कर्नाटका. सो सरकारान हाजेर इंट्रस्ट घेवपाक जाय. करात तुमी. यू ऑल आर मोर इंट्रस्टेड इन शोईंग दॅट देर आर नो टायगर्स, बट राजन बाब हॅज told us even on the CCTV cameras it was shown that the tigers are there. आणि टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय केल्यार कांय जावपा ना. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे मालाफाईड इंटेन्शन आसा आनी ते क्लियरली जावन दाखयल्ले आसा. ते कोणे आमकां खबर ना. उजो 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 केल्लो आसा. आख्खे गोंयभर उजो 4 कडेन एक रानांतनी रावन एक दिसा 4 कडेन उजो जाल्लो आसा. आणि तुम्ही सांगतात की हिटवेव जावपा आशिल्ली जाल्यार फर्स्ट टायम गोंयांत हिटवेव जाल्या. हिटवेव देखून जाले ही तुमकांच लागून, कित्याक तुमी आमचे नेचर जे आसा, एनवायरमेंट आसा ते डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आमची रानां तुमी कातरपा लागल्यात. इलिगली थंय दोंगर कातरले गेल्ले जातात, कित्याक तुमकां ते कॉन्क्रीट जंगल करपाचे आसा. सगळे लॉबी
सगळे जे नॉर्थ इंडियाची लॉबी आसा, जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा ते हाडपाचे आसा म्हणून, कित्याक तुमकां कमिशन मेळटा म्हणून. हीट वेव्ह जावपाक आशिल्ली जाल्यार 4 दीस पयलेच तुमी रेडी जावपाक जाय आशिल्ले. हीट वेव्ह जावन 4-5 दिसांनी तुमी हेलिकॉप्टर आपयतात. डिझास्टर मॅनेजमेंट इज नॉट इन प्लेस. आमकां दिसता खंय तरी मालाफेक्ट इंटेन्शन आसा. गव्हर्नमेंट तांच्याच कोणाचे तरी हात आसा हितून, सो दॅट जंगलां ना म्हूण दाखोवपाक, एनवायरमेंट कातरपाक, एनिमल्स ना म्हूण दाखोवपाक, सो दॅट दे कॅन डू दीस. जंगलां टायगर आसात, टायगर रिझर्व म्हणून सीएमान नोटिफाय करचे हो आमचो देखून डिमांड आसा. If the tiger reserve will be there, then what about the people living surrounding that area? Yeah, tiger reserve will be notified and it will be a sanctuary. पण ते भितर आसतले न्ही, सो लोकांक देखून काय लुकसाण जावपा ना. तुका दिसना फाल्यां समज म्हादेक डायवर्ट केली जाल्यार ते जनावर आसा, जनावरांक बी तोंड ना म्हणून उलोवपाक. त्या जनावरांक बी तोंड आसा, ते रॅबिट्स आसा, ते फॉक्स आसा, ते रानडुकर आसा, ते वाघ आसा, ते रेनडियर्स आसा, ते तरेकवार जनावर आसा, पशु पक्षी आसा. तांकां बाबड्यांक कितें? तांकां उदक जाय आनी तुमी समज डायवर्ट केले आनी सराउंडींग देर इज अ विलेज. ते लोक रावतात, पीपल आर डिपेंडंट ऑन दॅट. लोक रावतात थंय, तांचे हे आसा, तांकांय तुमी उपाशी उडयतले. सो गव्हर्नमेंटान मातशें हेजेर आमी निशेध करतात. सीएम म्हाका दिसता खंय तरी भेरोल्लो आसा. म्हाका दिसता खंय तरी डेलिबरेटली केल्लें जावपाक तुम्ही आसा. म्हणटा जर टायगर रिझर्व जाले जाल्यार लोकांक त्रास जातलो म्हणून. जंगलान रावपी जावं फॉरेस्टान रावपी खंयच्याय मनशाक ते रिझर्व जाले म्हणून केन्ना त्रास जावचो ना. रिझर्व जावना आनी फाल्यां जर म्हादेचे रिवर डायवर्ट जाले जाल्यार त्रास जातलो, जाल्यार तांचे एक्झिस्टन्स काबार जातले. But people are living from that area. Exactly. If people see, government has the resources, government has the land, government can settle them. गव्हर्नमेंटाक जाय न्ही, गव्हर्नमेंट कितेंय करपाक शकता. गव्हर्नमेंटाचे इंटेन्शन आसपाक जाय. म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटाचे इंटेन्शन ना. आनी सांगपाचें म्हणजे रिसेंटली जे फाटी केस जाल्ली 2 टायगरांक जे 3 टायगर जे मारिल्ले, तो एक्यूज आतां रिलीज जाला. बट कित्या खातीर रिलीज जाला? कोर्ट हॅज बीन व्हेरी क्लियर. देर इज नो एविडन्स बॉट ऑन रिकॉर्ड. म्हणजे खंयच्याच पद्दतीचो एविडन्स रिकॉर्डार हाडपाक आमचे गव्हर्नमेंट फेल जालें म्हणून तो एक्यूज एक्वीट जालो. अशा केसीसांनी ज्या केसीन क्लियर कट एविडन्स आशिल्लो, आय विटनेसीस आशिल्ले, अशा केसीन जर गव्हर्नमेंट केस डिफेंड करपाक फेल जाता जाल्यार देर इज अ पर्पज बिहायंड इट. आमकां दिसता टायगर रिझर्व जालो जाल्यार ज्या मनशाक नुकसान आसा तांच्यांनी हें सगळें केल्लें आसा. आणि म्हजी एक विनंती आसा. गोंयचे मुखेलमंत्री आतां ताणें म्हाका दिसता अनाउन्स केल्लें आसा असेंब्ली सेशन आसा. 4 दिसांचे कितें तरी असेंब्ली सेशन घेवपा आसा. हांव विनंती करता सगळ्या मंत्र्यां कडेन जेंचे तोंड आयज शिवल्ले आसा. आयज खंयचोच मंत्री आय हॅव नॉट सीन मेकिंग अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ म्हादेव. आय हॅव नॉट सीन टील डेट. आय हॅव सीन पीपल, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, पीपल फ्रॉम डिफरंट पॉलिटिकल एफिलिएशन्स एक जावन एक माचयेर येवन आयज झगडटात, रडटात, रस्त्यार देंवतात. पूण हांवें एक देखून मंत्र्याक आयज पळोवना हू इज काळजांतल्यान उलयला ऑर खरेंच ताचे जेन्युअन खंयचोच हांवें मिनिस्टर पळोवना तो म्हणटाना आमकां म्हादेव डायवर्ट जाली नाका, आमी आमचे म्हादेव वी वील सेव म्हादेव फॉर आवर फ्युचर जनरेशन्स. हांव मागता हे असेंब्ली सेशनात. म्हाका दिसता तांचे नाका जाल्ले जे आसा पळय ते पॉयंट सोडून तेणी पयले म्हादेव म्हणटात ताजेर प्रायोरिटी दवरपाक जाय सगळ्या मंत्र्यांनी. आनी सगळ्यांनी आपले सगळे पॉलिटिक्स सोडून खंयचे पक्ष जावं ते बीजेपी जावं ते काँग्रेस जावं ते आम आदमी पार्टी जावं ते आरजी जावं ते गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी एक येवन म्हाका दिसता खंय तरी हेचेर डिस्कशन करून युनिटीन कितें तरी एक स्टँड घेवपाक जाय म्हणून. थँक्यू.